भाषा माध्यम प्रश्नावेल्यान राज्यांत बरोच तणाव निर्माण जाला। एके वटेन भाषा सुरक्षा मंचाचे फुडारी इंग्लीश शाळांक दिल्लें अनुदान बंद करचें असो हट्ट धरून बसल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन इंग्लिशीचे फोर्स सरकाराक शिटकावणी दिवपाक लागल्यात। ह्या प्रश्नाचेर आतां आरोप प्रत्यारोप जावपाक लागल्यात। शेनवारा पणजे एका कार्यावळीक आयिल्ले आसतना मुखेलमंत्र्याची पत्रकारांनी भेट घेवन तांकां माध्यम प्रश्नाविशीं प्रश्न केले। तेन्ना मुखेलमंत्र्यान इंग्लीश शाळांक दिल्लें अनुदान फाटीं घेवप शक्य ना अशें स्पश्ट केलें। इंग्लीश शाळांक दिल्लें अनुदान बंद कर म्हूण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांनी केल्लो आग्रो योग्य न्हय, मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। मातृभाशेंतल्यान शिक्षण जावचें हाचेर सरकार ठाम आसा। हातूंत नवीन सुदारणा करपाक जाय जाल्यार लोकांनी सुचोवण्यो दिवच्यो। आमी नव्या इंग्लीश शाळांक मान्यताय दिल्ली ना। शिक्षण कायद्याच्या नियमा प्रमाण आदल्या सरकारान 136 शाळांक मान्यताय दिल्या। मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिवचे ही आमची क्लियर कट भूमिका आसा, पयलीं पासून आसा। त्याच्यात किंचितही तसूभरूय भितर बदल जाल्लो ना। ताका प्रोत्साहन दिवपा खातीर कितें करणे शक्य आसा तेवूय आमी करत आसात। ताज्या खातीर कितें कोणाच्यो सूचना आसा जाल्यारूय दिवपाक हरकत ना। पूण हें करता आसतना पयलीं दिल्ल्यो प्राथमीक इंग्रजी माध्यमांतल्यो ज्यो शाळा आसात तांची ग्रँड बंद करा म्हणून जो आग्रह आसा तांच्या दृश्टीन कदाचित तो योग्य दिसता आसत। पूण जें सरकार आसता त्या सरकारान समाजांतल्या सगळ्या घटकाचो विचार करचो पडटा। आमी नवीन शाळांक इंग्रजीतसून मान्यता दिनात किंवा नवीन इंग्रजी शाळांक आमी ग्रँटूय दिनात, पूण पयलीं जी दिल्ली आसा ती बंद करणे सरकाराक शक्य ना। भले कोणें ती टक्केवारी सांगून इतली टक्केवारी अमक्या धर्माच्या लोकांनी तुमकां मतांत घातलेली वगैरे कोणें कश्यो टक्केवारी काडल्यो हें हांव नकळो, आनी धार्मीक टक्केवारी कशी मेळटा तिवूय हांव नकळो। अखेर निवडून आयले म्हणजे जनता जनार्दनाच्या सगळ्यांच्याच मताचेर आमी आयल्यात। खंयच्या तरी घटकान जास्त भर दिल्लो आसा। कृपा करून अशें कोणी तेडा आनी ऑब्जेक्शनेबल वक्तव्यां करची न्हय म्हाका दिसता। आमकां सगळ्यांक म्हणून फुडें वचूंक जाय। गोंय हें सलोख्यान रावणारें राज्य, विविध धर्माची जनता हांगा एकठांय रावता आनी सलोख्यान रावता। वी आर नोन फॉर कम्युनल हार्मनी। मात आदल्या शाळांक दिल्लें अनुदान बंद करप आतां शक्य ना अशें म्हणत मांद्र्या जावपी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या सभेक आपूण उपस्थित रावचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलां। हृदयात जें सौंदर्य आसा, एकामेकाच्या भावनांचो आदर करप, एकामेकाच्या सणांनी पार्टिसिपेट जावप, हें जें गोंयचें वेगळेपण आसा आनी ह्या वेगळेपणाक लागून आमची कम्युनल हार्मनी ही सुदृढ आसा। आमकां ती दवरपाक गरज आसा। गोंयचें वैशिश्ट्य आसा तें, आनी त्यामुळे खंयच्याय अशा विशया वयल्यान पराकुटीक वचून ही गजाल करची न्हय। हांव सगळ्यांक नम्र निवेदन करता, आवाहन करता की ह्या विशया वयल्यान समाजांत दुही कोणी पसरवपाचो प्रयत्न करचो न्ही। आमी सगळे जाण समजूतदार आसात। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।